India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapusa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. Conventional energy जी fossil fuel असतले hydro powers असतले हातूंतल्यान we are going towards a non-conventional energy which is then solar power energy. It is a need of ours. काळ बदलता तसो आमकां सगळ्या जाणांक बदलप हें गरजेचें आसा आनी जर आमी त्या बदलत्या काळा प्रमाणे जर चेंजीस केले नासत जाल्यार आमकां वेगवेगळ्यो शॉर्टफॉल शॉर्टकमिंग्स आमकां दिसून येतल्यो आनी ताकाच लागून द गोवा गव्हर्मेंट हॅव टेकन द डिसिजन टू गो ऑन द सोलार पावर. यू कॅन कंपेर वीथ एनी स्टेट. ह्या आठवड्यातले 3 दीस शटडावन किंवा दिसभरातलो 12 सकाळी 8 सांजे 8 लायट दितले म्हणटा ते कित्याक इट इज शटडावन आसा. बट वी हॅव नेवर taken the shutdown for a single hour. गव्हर्मेंट कॉलेज त्या गव्हर्मेंट कॉलेजचेर सगळे कडेन सोलर एनर्जीचे प्रोजेक्ट दिल्ले आसा आनी ते कंप्लिशन जाले नंतर मुख्यमंत्र्याच्या हातान ताजें इनॉग्रेशन जाता. आमची जी सोलर पॉलिसी आसा हांव डिक्लेअर करना हांगा कारण एसेंब्ली आमची आसा एसेंब्लीत आमी डिक्लेअर करता. आज सादारण 70 ते 80 मेगावॅट गोंयांत वीज मॅन्युफॅक्चर जाता. मागीर ती सोलर आसूं किंवा गॅस एनर्जी आसूं. जे एम आसा की एका वर्सान वी शूड क्रॉस 150 200 पंप सोलर एनर्जी खातीर आमकां एका 6 म्हयन्यांत हाडपाचे आसा. जी अलायनमेंट सुपा हाका एप्रूव जाली आनी सुप्रीम कोर्टान म्हटलें की ह्या अलायनमेंटान ते हाडचें आमी वी हॅव डिसायडेड. कारण आमकां झाडां मारपाची गरज ना. आतां झाडां मारपाची गरज ना. आतां फक्त ज्यो आमच्यो सुपा लायन आसा ताजेर जो कितें प्रॉब्लेम आसा तितलेच आमकां कट शाट करपाचे.